Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सगळ्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून फावो ते परी प्रार्थना करचे खातीर शाणी आनी अल्प भोजोणी जायात. भोव करून तुमचे मदें व्हड प्रितीमोग सांबाळात, कित्याक प्रितीमोग खूब खूब पातकां धांपता. गुणगुण नासतना एकामेकाक बिराड दियात. जण एकल्याक देवान खेरीत देणें दिलां, तर ह्या वेगवेगळ्या देण्याचे बरे कारभारी कशे एकामेकाची चाकरी करात. कोण उलोयता जाल्यार ताणें देवाची उतरां कशीं उलोवची. जर कोण सेवा करता, देवान हुकूम घाल्ले परी ताणें सेवा करची. हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक होडवीक मेळटली. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणांच्या सासणांक आमेन. भोव प्रितीच्या भावां भयणींनो, तांची परिक्षा जाता म्हूण अजाप जावं नाकात. हातूं कांयच विचित्र ना, पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश भरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. स्वर्ग सगळो आनंद भोगू, उल्हासू आख्खो संवसार. खूब भरला दर्या सागर, आयकून दी ताचो घोणघोण. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, भुरकुटू आनंद भरीत. रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची, सगळी नीत संवसाराची. परजांची कोरच्याक जोडटी, परमेस्पर होबळे येता. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
उरपोंजीन बोबो मारून जेजूक वाखाणल्या उपरांत जेजू जेरुसल्यांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें आपणा भोंवती सगळें चोत्रायेन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानियेक गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानियेक थावन येताना ताका भूक लागली. पानांनी मातलोलें एक अंजिराचें झाड ताणें पयस थावन देखलें आनी कितेंय फळ मेळत गाय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हळें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलोलें ताच्या शिसांनी आयकोलें. जेरुसल्याक पावतोच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकाराची चौरांगां आनी पारवे विकतोल्यांचो खुर्च्यो उमथून उडयल्यो. न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान तो कितेंच हाडूंक व्हरूंक दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकोवण दिवन अशें म्हणलें, म्हजें घर सगळ्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतलीं अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय, पूण तुमी ताची चोरांची धोल केल्या. हें मुखेल याजनिकांच्या आनी धर्मशास्त्रियांच्या कानार पडलें आनी ते कशेय भाशेन ताका ना करूंक सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लोबदल्लो देखून ते ताका भियेताले. आनी सांज जातोच तो शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं तेवशिल्यान वेताना अंजिराचें झाड मूळ पर्यान सुकलोलें तांणी देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां. कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातोलें म्हूण विस्वासू, ह्या दोंगराक म्हणत, उठ आनी दर्यान वचून पड, तें ताचें सोरी घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसत तितलेंय बोगसात आनी तुमचो सोर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हजें घर सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण नांव पडटलें. मार्कू 11:17. नियाळाक आधार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुसल्याक पावतोच देव मंदिरांत वेता. थंयसर जेजू पळयता धंदेकार आपलो वेपार विकताले घेताले ते सांपडटात आनी जेजू एकदमूच रागाबरी जाता, कित्याक हो जागो एक मागण्याचो जागो म्हूण. रागान भरून सगळें उमथून परते मारता आनी सगळ्यांक भायर घालता. जेजू खूब दूख भोगता. पळयोन मनशाची काळजां देवा कडसून पयस गेल्यान आनी थोड्यांनी संवसारी मोन आपणायलां. जेजूचो राग चोडटा आनी सोयती करून सगळ्यांक भायर घालता. तशेंच तांकां शिटकायता. म्हजें घर सगळ्या लोकांक
एक मागण्याचें घर म्हूण 5 तोले. ती चोरांची धोल करूं नाकात. आधुनीक काळार थोडे देवाच्या नांवान पवित्र सभेचेर जायतें वायट जालोलें आमी पळयता. देवाचो जागो भोसडायलोलो आनी अत्याचार पळयता. आमी आमच्या देव मंदिराचें वर्तेपण सांबाळूंक कसलो उपाय घेतला काय? आमी आमचे कुडीचें लेगून पवित्रपण राखपाची गरज आसा. जितले फावटी हांव देव मंदिरांत वेतां तेन्ना मर्यादेचे कपडे न्हेसूंक, तिचो मान रेस्पेद राखूंक गरज आसा. तशेंच दुसऱ्यांकूय शिटकावंक निबेल गरजेचें आसा. हांव तयार पवित्रपण सांबाळूंक, देव मंदिराचें कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक. सर्गींच्या बापा, म्हज्या देव मंदिराचें आनी कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक वावरूंक म्हाका देवाच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.